नमस्कार. आयच्या ह्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. विशय आसा म्हादयचो, पण म्हादयचो विशय हो राजकीय ह्या दृश्टींतल्यान आमी आज पळयनात. कायद्याच्या दृश्टींतल्यान नेमकें कितें जालां, कारण सुप्रीम कोर्टाक ज्यो घडामोडी घडल्यात ताजेर आमी वेगवेगळे तरेची ओपिनियन्स आयकल्यात. आतां जें कितें घडलां ताजेर ओपिनियन्स आसपाक शकनात. जो फॅक्ट आसा तो लोकां म्हऱ्या पावपा जाय. सरकार एक सांगता, विरोधी पक्ष दुसरे सांगता, कर्नाटक तिसरे सांगता, एक लिडर एक उलयता, दुसरे लिडर दुसरेच उलयता. पूण ह्या सगळ्या गजालीचो फॅक्ट कितें आनीक अशें एक पॅनल आमी आज हाडलां विच इज नॉन पॉलिटिकल आनीक जें कितें घडलां ताजें वस्तुनिश्ठ रितीन तुमचे मुखार विश्लेशण दवरतले. पयलीं आसात जाणी इतलीं वर्सां लढाय चलयल्या म्हादय बचाव अभियानाच्यो अध्यक्ष निर्मलाताई सावंत सांगत. दुसरे आसात आमचे बरोबर गोवन वार्ताचे एक्झिक्युटीव एडिटर किशोर नायक गांवकर स्वागत. आणि तिसरे आसात आमचे गोंयांतले एक नामनेचे आदवोगाद आनी जे कायद्याच्या दृश्टींतल्यान ह्या सगळ्या प्रकरणाची विस्कटावणी करतले कार्लोस पेरेरा स्वागत. कार्लोस, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. हाऊ डू यू लुक एट दीस ऑर्डर? आणि सरकारान एक सांगलां, ओपोजिशन हॅज सेड समथींग एल्स. वॉट डू यू फॅक्च्युअली मेक ऑफ दीस? To put it very shortly, in brief, आमचो एप्लिकेशन गोंय सरकारान केल्लो तो सोमतो डिसमीस जालो. आनी हांव सांगता कित्याक तें. हांव ऑर्डर वाचता कित्याक मागीर कोणाचें कन्फ्युजन ना थिंगा. एप्लिकेशन आमी गायिल्लें आतां फेब्रुवारी म्हयन्यांनी आनी तें एप्लिकेशना आमचें मागणें आशिल्लें. पास एन ऑर्डर restraining respondent numbers 1 and 2, that is state of Karnataka and state of Maharashtra respectively, from taking any steps and or from carrying out any activity in purported implementation of award dated 14 August 2018 of the tribunal. B. Pass an order restraining respondent 1 from acting upon any or all clearances approvals obtained from central agencies, authority, union government with respect to the consumptive uses within the basin and or diversion of water outside the basin at the proposed Khalsa Dam site or at all. C. Pass an order directing a joint inspection by the respective officials of all the people. आणि सुप्रीम कोर्टान कितें सांगलां, ऑर्डर ऑलरेडी पास केल्ली म्हणून. that on 20th February court passed the following order. The state of Karnataka has filed an interlocutory application for a direction to the Union of India to publish the award dated 14 August 2018 of the Madey Water Disputes Tribunal. This is important. The prayer is not opposed by Mr. Arvind P. Dattar, learned senior counsel, appearing on behalf of the state of Goa, or Mr. Deepak Nargolkar, learned senior counsel, appearing on behalf of the state of Maharashtra. The interlocutory application is allowed subject to result of the pending proceedings. This is the first stone which was put for the grave, digging of the grave of our case. You did not oppose the application for notification, then you can't turn around and say no, but we will go. Now you have gone to the Supreme Court and I have read the prayers. The Supreme Court in this detailed order said that this order was already there by the tribunal and there is no need of passing any further order. It says, in view of the direction, above directions, that is of the tribunal, it is evident that the order passed by the tribunal on 17 April 2014, while disposing IA number 1 of 2012 filed by the state of Goa, is to continue in operation while certain conditions fulfilled, that is getting environmental clearance and all this. Now this is important. Hence, there is no reason to entertain the interlocutory application which has been instituted by the state of Goa, having regard to the above directions which have been issued by the Madey Water Dispute Tribunal. And then they say the application is disposed. Attu je application entertain करना जाल्यार no orders are required, meaning so in ordinary words meaning कितें, application dismiss जालो. ओके, दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग. तुम्ही जेन्ना पळयतात, कारण तांणी सारकी ऑर्डरच वाचून दाखयली, इंटरप्रिटेशन न्ही, दिस इज वॉट इज रिटन अँड दिस इज वॉट इट मिन्स म्हणून. अभियान आज ह्या गजाली कडेन कितें कशें पळयता आनी कितली सिरियस ही परिस्थिती आसा अशी दिसता? आतां पळय, तांणी सांगलें की 2012 ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली, सॉरी 2014 जर ऑर्डर दिल्ली जाल्यार सरकारान 2014 ते 2020 पर्यंत केलें कितें?
म्हणजेच गव्हर्मेंट वॉज इनएक्टीव इनइफेक्टीव तो अर्थ जाता. ताजे मदीं म्हादय बचाव अभियानाक एक ऑर्डर मेळ्ळी. कितें म्हणून आनी सांगलें कोणें कर्नाटका गव्हर्मेंटान सांगलें इन रिस्पॉन्स शूड बी स्पेसिफिकली स्टेट whether the state of Karnataka is proceeding with the construction of Kalsa Bandura in the Western Ghat located in Karnataka. पळया whether they are proceeding. आणि ताका उत्तर म्हादय अभियानाक मेळ्ळें Learned Council for the state of Karnataka says that no construction is going on in the area in question, that is Kalsa Bandura project, and that no construction will be carried out. In view of this, nothing further survives in these applications which are disposed of accepting the statement of the Learned Council for the state of Karnataka. हे 2017. 2014 सांगलें करूंक मेळना, 2017 जालें. आतां चीफ मिनिस्टर कितें सांगता, आमी कंटेम्प्ट करतलो जर तांणी कन्स्ट्रक्शन इल्लिगल केलें जाल्यार. सद्या हें केलां तें कन्स्ट्रक्शन कसलें, इल्लिगल काय लिगल? हें इल्लिगल न्हय. म्हण कोण आडायता तांकां कंटेम्प्ट वचपाक? वचूं येता न्ही. 2014तल्यान आज पर्यंत हें जें सगळें चल्लां तातूंत तांणी कंटेम्प्ट पिटिशन घालपाचें कित्याक घालूं ना हो म्हत्वाचो प्रस्न पडटा. आमी जेन्ना थंय वचून पळयलें तेन्ना आमकां हें सगळें दिश्टी पडलां. आनी हें काय हें न्ही कितें न्ही एनवायरमेंटल किंवा नॅचरल कितें गार्डन केलां आनी कितें केलां अशें न्ही. दीस इज फॉर द डायवर्शन ऑफ द वॉटर. हाजो अर्थ सरकार स्वस्थ बसलां, ऑपोजिशन स्वस्थ बसलां. जी कोर्टान केस घाल्ली 2007 नोव्हेंबरान, ती केस 2010 विड्रॉ केली. 2010 विड्रॉ केली आनी सांगलें आमकां ट्रायब्युनल जाय. अरे सुप्रीम कोर्टान घाल्ली केस विड्रॉ कित्याक केली? विदाउट विड्रॉईंग दे कुड हॅव सेड आमकां ट्रायब्युनल जाय. म्हणटकच नो बडी इज सिरियस अबाउट म्हादय. तुम्ही म्हणता आज जी परिस्थिती आयल्या ती परिस्थिती इज ग्रेवली सिरियस. इज सिरियस आणि इट इज बिकॉज ऑफ द इररेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर पॉलिटिकल क्लास. पॉलिटिकल लिडर्स. येस, दोतोरान कायद्याचे ऑर्डरच वाचून दाखयली आणि मॅडमीन म्हादय बचाव अभियानाचो विशय आणि आता सध्याची परिस्थिती ती निर्माण झाली ते सांगलें. एक सादो विशय, एक पत्रकार ह्या नात्यान कायद्याची भाशा सर्वसामान्य मनशाक कळना, पण सादो विशय कितें की कळसा भांडुरा प्रकल्प फुडें व्हरपाक लागून गोंय सरकारान कर्नाटकाक आडोवपाक लागून जे कितें यत्न करपाचे चिंतलेले ते यत्न सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी नंतर फाल्स ठरले आणि कर्नाटकाक आता अधिकारान त्या प्रोजेक्टाचे काम हाती घेवपाक प्रोसिडींग सुरू करपाची परवानगी मेळ्ळी असो तेचो अर्थ जाता. आतांच मॅडमीन सांगलें तशें विशय कसो आसा, आतां कर्नाटका कळसा भांडुरा प्रोजेक्टाचे परवानगी घेतले, परमिशन घेतले, लायसन्स घेतले, पूण विशय हांगा असो आसा की तेंच्यांनी ऑलरेडी काम केलें. हे जवळ जवळ तेंचे अर्धे काम ऑलरेडी जाल्लेलें आसा. तर ह्या अर्धे काम तेंच्यांनी ऑलरेडी पूर्ण केला विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम एनी ऑथॉरिटी. तेंच्यांनी हें काम केलां. ही गोष्ट सुप्रीम कोर्टाच्या समोर किंवा मुखार हाडपाक आमचे राज्य सरकार कमी पडलें काय कितें? आतां जर कर्नाटका काम करपाक सोदतले जाल्यार आमी कंटेम्प्ट पिटिशन हाडटले. कंटेम्प्ट पिटिशन मॅडमीन सांगलें तशें इतकी वर्सां कंटेम्प्ट पिटिशन तुमी करूंक ना. कित्याक इट इज अ ह्यूज इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क. म्हणजे बारीक लिपोवन काम करूंक ना तेंच्यांनी जग जाहीरपणे काम केलें. आणि आता फक्त आता सेकंडली विशय असो आसा की आमचे सरकार म्हणटा आमकां की ना, कोर्टान सांगलां की दे हॅव टू फॉलो ऑल द प्रोसिडींग्स, दे हॅव टू टेक ऑल द परमिशन्स, दे वील टेक. कोण तांकां आडयतलो कायदेशीर परमिशन घेवपाक? तांकां कोण आडयतलो? आनी आमी तांकां कशें आडयतले? खंयच्याच प्रोजेक्टा खातीर जेन्ना अधिकार तुका कायद्यानूच परमिशन घेवपाची तरतूद आसा तेन्ना कर्नाटकाक परमिशनां मेळटलीच. खंयच्या अधिकाराचेर कर्नाटकाक केंद्र सरकार किंवा ज्यो संबंदीत ऑथॉरिटी आसात ते परमिशनां दिवचे ना, दितलेच परमिशनां. सो हेतून आमचो खरो म्हणजे नैतीक कॉन्फिडन्स लेवल, नैतीक लेवलाचेर हो पराभव जाल्लो आसा आमचो. आनी आमी म्हादयचें गोंया खातीरचें म्हत्व हें सुप्रीम कोर्टा समोर स्पश्ट करपाक खंय तरी कमी पडल्या अशें हातूंतसून स्पश्ट जाता. कालूच भाऊ एक गजाल आता ह्या मुद्द्याचेर आमी पावतात परत. कॅन कर्नाटका गो हेड नाव
and how they can go ahead, how they can get the permissions, and whether they can get the permissions in the existing circumstances. How do you look at it from a legal point of view? Is it difficult for them to get the permissions? Easy for them to get the permissions, both legally and politically? What is the course ahead for Karnataka, and how much time do we have in our hand? कंडिशन्स आसात थिंगा ऑर्डरीन ते सगळे क्लियरन्स हाडपा जाय. आजचो कर्नाटकाचे सरकार BJP सरकार, नॉट पॉलिटिक्स बट आय एम शोईंग यू फॅक्ट. केंद्र सरकार पासून BJP तेंचो इलेक्शन मॅनिफेस्टो आशिल्लो तेन्ना आमचे चीफ मिनिस्टरान लेटर दिल्लें येडियुरप्पाक, तो तेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन, सांगपा आमी उदक दितले म्हूण तुमकां पिवपाक म्हूण ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्स कितें जायत म्हूण एक पाटी आमी आमचे विकनस दाखयले जाले थिंगा, मागीर तोच विकनस आमचेर यूज करतले आनी ते म्हटले लोकांक उदक जाय पिवपाक. त्या शेतां यूज करतले, शुगर केन प्लांटेशनां यूज करतले ते सोड म्हूण तो यूज करून केसो गॅरंटी आहा ता एनवायरमेंटल लॉज सगळे केंद्र सरकार चेंज करता. हायवे बांदपा, ब्रीज बांदपा सगळे CRZ रेग्युलेशन चेंज करतात. ते कित्याक चेंज करनात आनी दिसनात तांकां. आमी वयतले ते म्हटले कायद्या प्रमाणे सगळे परमिशन दिले. सद्या सरकार आहा जाल्यार इंट्रस्ट आहा जाल्यार बंद करपा, हे आमकांय पासून वचून दिनात थिंगा फोटो काडपा. पुलीस येतात, लोकांक ब्लॉक करतात थिंगा. आमचें पिटिशन घालून जाता कंटेम्प्टाचें, कित्याक सरकाराक खरें इंट्रस्ट आहा जाल्यार बंद करपा आनी आमचे गोंयचे उदक प्रोटेक्ट करपा, कंप्लायन्स ऑफ दी ऑर्डर. एक कंटेम्प्ट पिटिशन कांय न्ही घालपा थिंगा आनी कंटेम्प्ट मूव करपाचो अर्जंट सर्क्युलेशन. सुप्रीम कोर्ट घेता तुमचो कितले पिटिशन हे दिसान सुप्रीम कोर्टान मेन्शन करतात आनी अर्जंट डेट घेतात. जुलय डेट घेयनाय ते. सो हे सगळे आमचे मनान आहा जाल्यार, आमचे विश आहा जाल्यार ते करपा. तुम्ही म्हणटात की आमचो विल पॉवर कमी पडटा. विल पॉवर गॅरंटीड उणें आसा आनी हांव केसले आनी सेटींग आहा जाल्यार थिंगा. एक गजाल मुद्दम ह्या पॉयंटाचेर तुमकां कितें दिसता, हें आमच्या राजकारण्यांचे अज्ञान काय इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर काय पडूनच गेले ना? अज्ञान पडूनच गेले ना आनी वयल्यान बेजबाबदारपणाय आनी वयल्यान दबाव. तुम्ही म्हणटात की वेल्यान दबाव आसा आसूं जाय. कित्याक जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आयलो तेन्नाय तसोच वागलो, कित्याक तेन्नाय कर्नाटकान काँग्रेस गव्हर्मेंट, हांगाय काँग्रेस गव्हर्मेंट. तेन्नाय जशें करूंक जाय आशिल्लें, म्हणजे कंटेम्प्ट घालूंक जाय आशिल्लें, कितें करूंक जाय आशिल्लें तें केलें ना. पयलीं म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची केस आशिल्ली ती फाटीं कित्याक घेतली? एकेवटेन वचूनय आशिल्लें, कितें वचूनय आशिल्लें, ट्रायब्युनल सुरू जावनय आशिल्लें. हेवटेन केस विथड्रॉ करपाची न्हय. म्हणटकच हातून कितें येता? बेजबाबदारपणां येता, अज्ञान येता, कितें येता तें हांव नकळो, वयल्यान दबाव येता म्हणून. ताज्या नंतर दुसरो सरकार आयलो, ताणें कंटेम्प्ट पिटिशन घातलें ना. हाजो अर्थ तांकां लागून पडूं ना असोय जाता, किंवा ते बेजबाबदार असोय जाता, अज्ञान अशेंय जाता, किंवा वयल्यान दबाव अशेंय जाता. आतां खरें कितें आसा तें पळोवंक जाय. आतां हातून म्हादय वॉटर पळय जें आसा तें सगळे कडेन जगांत उदकाचो प्रस्न म्हत्वाचो आसा अशें धरून वतात. रायन नदी पळय जी युरोपान आसा, ती रायन नदी 9 देशांतल्यान वता. 9 देशांतले हेड्स एकी कडेन आयले आनी तांणी ठरयली ही नदी आमी वाचोवया. घाण जाल्ली, भितर सॅल्मन म्हणून जे नुस्तें आसतालीं ती ना जाल्लीं, तर 9 स्टेट्साचे हेड एकी कडेन येवन ती न्हंय निवळ केली आनी आज थंय सॅल्मन दिश्टी पडटा. आनी भारतांतले ह्यो 2 स्टेटी एकी कडेन येवन किंवा एकी कडेन हाडून तांकां सेटलमेंट करूंक जायना. वेस्टर्न घाट हो आमी म्हणटा हेरिटेज युनेस्कोची म्हणून आमकां ती सांबाळूंक जाय. जर हांगा अशी परमिशनां दिलीं आसत जाल्यार कशी सांबाळप जातली ती? बरें, अशें म्हणूं येता मनशाचें पिवपाचें उदक हें सगळ्यांत चड म्हत्वाचें. वायल्ड लायफ बोर्ड बी कांय ना. जाल्यार कर्नाटकांत 20 व्हडल्यो न्हंयो आसा म्हादय परस. थंयचें उदक थंय कर्नाटकाक कित्याक, धारवाडाक कित्याक व्हरना? परत हांगा पॉलिटिक्स येता. हांगा पॉलिटिक्स अशें आसूं येता की कणकुंबी जांकां महाराष्ट्राक वचूंक जाय अशें दिसता
तांकां दाखयत तुमकां वचूं जाय न्ही वचात. कित्याक महाजन कमिशनाचो रिपोर्ट कितें तो आसा पळय तो अजून फुडें वता. तुमकां दाखयता अजून तुमी चलात तुमचें उदकच पयलीं मागीर व्हरता. आतां कणकुंबीन पळय जो उदकाचो लेवल आसा तो सामको सकयल गेल्लो आसा कित्याक हांणी उदक व्हेल्लें आसा. बांयांक तांच्या उदक ना. आनी थंयच्या लोकांची परिस्थिती इतकी वायट आसा की तांची काकूट दिसता. 2012 आसूं जाय तेन्ना आमचो विष्णू वाघ बी आशिल्लो. आमी सगळीं मिटींग घेवपाक गेलीं. आदले दिसा आमी थंयच्या सरपंचाक सांगलें की फाल्यां मिटिंगेक येवं जाय तुवें परवां काय केन्ना तरी मिटींग आसा तूं मिटिंगेक येवं जाय आनी लोकांकूय सांगूं जाय. ताज्या घरान गेलीं तेन्ना म्हज्या सारकिल्ल्या मनशाक सकयल बागून भितर वचचें पडलें. हाज्या वयल्यान ताजी आर्थीक परिस्थिती दिसून येता. आनी वतकच ताणें कितें सांगलें, आमच्यो जमनी एक्वायर केल्ल्योच आसा, आमचें उदक तांणी व्हेलांच, आमचे कडेन आसा ती रॅशन कार्डां तीं कॉन्फिस्केट केली जाल्यार आमी खातले कोणाक, आपूण कोणाक आपोवचो ना मिटिंगेक. पूण त्या मिटिंगेक भरपूर लोक आयले. लोकांक कळ्ळें की विष्णू वाघ आयला आनी विष्णू वाघाचें भाशण आयकुपाक लागून लोक आयले आनी आमकां जें साध्य करूं जाय आशिल्लें तें मेळ्ळें. अशी ही परिस्थिती त्या गांवची आसतना म्हणजे डायवर्शन ऑफ द वॉटर करून कणकुंबीकूय उदक ना, आमकांय उदक ना आनी ज्या जाग्याचेर इतक्यो न्हंयो आसा तांकां तुमी उदक दिता पिवपाच्या नांवा सकयल. किशोर हो जो प्रश्न आहा कितें आमची बेजबाबदारपणां, अज्ञान, कितें काय दबाव? ना हे सगळेंच मॅडमीन सांगलें तेजें बेजबाबदारपणां, अज्ञान सगळें बरोबर आहा. हें सगळें तशेंच घडटा. आतां कशें भारत हो फेडरल सगळीं राज्यां एकठांय येवन भारत जाला. कन्सिडरींग गोवा एंड कर्नाटका हेचो जर आमी हें पळयलो जाल्यार गोंयची सगळे आमदार आनी खासदारांची संख्या 43 जाता आनी तेंची संख्या जाता 264. म्हणजे पॉलिटिकली ते पावरफूल जाले कर्नाटका स्टेटी पेक्षा. त्यामुळे दिल्लीक तेंचें वजन जास्त. त्या वजनाच्या बळाचेर आतां 2002 पासून ते आमकां ह्या म्हादयच्या विशयाचेर खेळत आसा. आतां मॅडमीन सांगलें तशें हे दीस इज ग्रावंड रियलिटीचे विशय. ह्या विशयाचे तांकां कांय पडलेलेच ना आनी कोणाक कांय खबरूय ना. सगळ्यात पयलीं म्हादयच्या विशयाचेर कर्नाटकाचो एक प्लस पॉयंट म्हणटात तो म्हादयच्या विशयाचेर ते सगळे एक आसात. म्हणजे आमी आतां गोंयांत जी आमच्या भितर स्पर्धा चल्ल्या, कोण कलश पुजा म्हणून करता, न्हंय कडेन वयता थंय फुलां उजवाती लायता, पुजा करता, म्हादय वाचोवंक सोदता. काँग्रेस एज अ अपोजिशन सरकाराचेर तुटून पडला. सरकार ही जी झगडी आसा येदेशा गोंयांत म्हादयच्या विशयाचेर हे सगळे घटक म्हादय आमी वाचोवया, आमचे गोंयचे आमी हीत राखया ह्या विशयाच्या खातीर एकठांय कित्याक येना एक विशय जालो. दुसरी गजाल म्हाका डावट आसा की आमच्या विधानसभेंतल्या 40 आमदारांक म्हादयचो विशय कितपत खबर आसा. कितें ती म्हादय, कित्याक तेचें म्हत्व गोंयांक, ती म्हत्वाची कित्याक आनी म्हादय जर डायवर्ट जाली जाल्यार तेचो कितें नेमको परिणाम जातलो ह्या विशयाचेर कितल्या आमदारांक खरी खबर म्हायती आसा काय कितें हो एक म्हाका प्रश्न पडला. तिसरी गजाल जर ट्रिब्युनलाचो एवॉर्ड तूं वाचशीत जाल्यार तातूंत सरकारान घाई गडबडीन एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हणून दिलो ट्रिब्युनला कडेन आनी तेतून सांगलें की आमी म्हादयच्या खोऱ्यान 59 प्रोजेक्ट्स आंखल्या म्हणून. 59 प्रोजेक्ट्स. आतां अर्थसंकल्पान ह्या 59 प्रोजेक्ट्सा खातीर केन्ना 1 रुपयाची तरतूद केली आणि म्हादयच्या प्रोजेक्टा खातीर 500 कोटींची केल्या. म्हणजे कशा पद्दतीन बेजबाबदारपणा तुका सांगता. त्या ट्रिब्युनलानूच म्हटला की जो रिपोर्ट स्टेट गव्हर्मेंटान दिला ताका कांयच स्टडी ना, कसल्याच अभ्यासाचेर तो आधारीत ना, त्यामुळे तो मान्य करपाची गरज ना. कारण तो जर दिना जाल्यार तूं उदकाचो कसो वापर करतलो हें पटोवन कसो दितलो तूं ट्रिब्युनलाक. उदक येता बाय नॅचरल नैसर्गीक पद्दतीन तें उदक येता आमी भोगतात, पूण तें उदक राखूंक जाय, तें उदक सांबाळूंक जाय, फुडल्या पिढी खातीर तेची तरतूद करूंक जाय, तशें नियोजन करूंक जाय. हेचो कांयच प्लॅनिंग गोवा गव्हर्मेंटा कडेन ना. आयज दुर्दैवान 2010 तो ट्रिब्युनल सेटअप जाला. 2010 ते आमी 2020 आता 10 वर्सां जालीं तरी सुद्दां आमच्या कडेन जाग ना. तरी सुद्दां पळय तूं अर्थसंकल्पान आणि त्या आज येडियुरप्पान अर्थसंकल्प मांडटना 500 कोटींची तरतूद केल्या म्हादयच्या हाजे खातीर. ऑर्डर जावन जालना 10 दीस आनी तांणी अर्थसंकल्पा भितर सुद्दां तरतूद केली. इतली फास्ट ते काम करतात. इतके फास्ट ते काम करतात कारण तांकां तेचें म्हत्व खबर आसा. आमकां तेचें मात्तूय म्हत्व खबर ना. आयज दुर्दैवाची परिस्थिती अशी जाल्या की ज्या म्हादयचो पयलो 70 तालुका, त्या 70 तालुक्यांतले लोक अजूनही जागे जायनात त्या म्हादयच्या विशयाचेर. इतले दडपणा ही शोकांतिका. ज्या 70 तालुक्याचे प्रतिनिधित्व आमचे मनीस जे करतात ते म्हादयचेर उलयनात. जो मनीस 6 वर्सां जालीं केंद्रान आमचें प्रतिनिधित्व करता
तो मनीस म्हादयचेर उलयना. म्हादयचेर उलयतात कोण? म्हादयचेर उलयतात आमचे सर्वसामान्य कार्यकर्ते जे मोर्चा काडटात, खंयची कोण सायकल रॅली काडटात, कोण कलश पुजा करतात. उलोवंक जाय कोणी, जागृती कोणी करूंक जाय. प्रत्येक आमदारान आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांक 70तल्या लोकांक बाबा म्हादय कित्याक आमकां जाय म्हत्वाची, ते बंद जायत जाल्यार तेचे कशे परिणाम पडटले सोशियो इकॉनॉमीक लायफाचेर, ते सगळें स्पश्ट करपाक जाय. आयज कोणाक कांयच पडलेलें ना. एक म्हाका इंटरेस्टिंग गजाल हातूंतल्यान विचारपाक ती म्हळ्यार जेन्ना ट्रायब्युनलाचो एवॉर्ड आयलो तेन्ना वी क्लेम्ड विक्ट्री आनी आमी सामकें सांगलें की इवन इफ इंटरबेजीन डायवर्शन इज अलाउड दीस इज इन अवर फेवर. बिकॉज ओवरऑल जर एरिथमॅटीक पळयलें उदकाचें आनी पावस बिवस कितलो पडटा तो जर पळयलो दीस वर्क्स इन अवर फेवर हो आर्ग्युमेंट घालून आमी सेलेब्रेशनां केली. आनी मागीर मुख्यमंत्री बदलतकीर आमी वचून ती चॅलेंज केली की आमकां तें मान्य ना म्हणून. सो लिगली आमी आमची पांयार फातर मारत आसात आनी खंय खंय फातर मारून घेतला आमी इन युअर ओपिनियन? इंटरबेसीन डायवर्शन हो व्हडलो प्रस्न. जर थंयची झाडां मारलीं, उदक दुसरे कडेन व्हेलें जाल्यार हांगा ही ड्राय एरिया जाली. ताकाच विरोध केल्लो. म्हणजे हांगा जी झाडां नासलीं जाल्यार हांगा पावसूच पडचो ना. म्हणजे भांगराची तांतयां दिणारे कोमयेक मारलेल्या भशेन जाता. तेच. सो इवन ते जावन सुद्दां आमी विक्ट्री क्लेम केल्ली न्ही. सो तुमकां कितें दिसता वॉट वेर अवर लिगल लॅप्सीस? तेन्ना इतले व्हडले सेलिब्रेशन केल्ले आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स प्रणाम सगळे दाखयले आमचे वॉट्सॅप आनी फेसबुकार. म्हूण तांकां खबर आशिल्ली फावंडेशन कितें आशिल्लें ते केसीन. फावंडेशन गायलें जाल्यार बरी करून ओरिजिनल जजमेंट आमचे कॉन्त्रा आसा जाल्या पासून आमचे नपिलां आसूं जाता आनी सेटिसायड करूंक जाता. आतां तूं लिमिटेशन जाणा, तुवें सगळे तुमचे फॅक्ट्स सामके गायले ना जाल्यार आनी कर्नाटकान बरी टीम काडली आनी बरे फॅक्ट्स प्रेजेंट केली, जजमेंट तेंच फावरा वयतलोच. सो आतां फुडें सरकार चिंतपाक लागलो इफेक्ट. आतां इफेक्ट म्हणजे डॅमेज इकॉलॉजिकल उदकाचे सगळे आतां चिंतून चीफ मिनिस्टर चेंज जातरी आमी अपील घालून गेले. आतां अपील गायलो. आतां आमी फुडें चिंतपाचें ते अपिलाचे अर्थ कितें? कित्याक तुगे फावंडेशन बरो ना जाल्यार तुगे अपील मागीर लास्ट वयतलो डिसमीस जातलो. आनी तुमकां खबर आसा हो खबर ना ती अपिलाचो अर्थ कितलो ते. कित्याक स्टे मागपा जाय जाल्यार इंटरीम रिलीफ मागूंक जाय जाल्यार तुजे केस काडून तुगे फॅक्ट्स आहा तेजेर तें दाखोवन स्टे मागोवं जाता. आज तुमकां कितें दिसता कितें करपाची गरज आसा? वॉट इज इन अवर हँड्स नाव? कारण थंय इनिशियल जालें, आमी ऑब्जेक्ट केलें ना, तांकां परमिशन मेळ्ळें म्हूण आडावपाक गेले, ते एंटरटेन केलें ना. सो वॉट डू यू थिंक रियलिस्टिकली आर ऑप्शन्स बिफोर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा? I think government of Goa should have a real dedicated team of real experts. I think they should not even shy away. You see, there was a demand for white paper also. You should not, because we should all be together. We should all be on the same page, irrespective of whether we are from North Goa, South Goa, or whether we are from this political party or any other political party. Madey is the lifeline of Goa. We should not forget this. And it's Madey which brings so many things for the coastal villages which are along the banks of that river. So therefore, I think the government itself should invite everybody, bring them on. Even if you need to spend money, get experts, because even if there is lacuna, Supreme Court dita tuka chance. तुगे कितें डिफिशियन्सी आसलो जाल्यार चुकोन कितें हाडना जाल्यार एक्सप्लेनेशन दिवपा जाता, तें सप्लिमेंट करून दिवपा जाता, सुप्रीम कोर्टान दाखोवपा जाता, आमच्यान जिखूंक शकता. पूण एश कोन्न बसून आसा जाल्यार आमी कांयच आसना. किती अपेक्षा आज गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान? कारण ही जर परिस्थिती पळयली जाल्यार ही परिस्थिती पळयल्यार भंय दिसता. आनी पॉलिटिकल परिस्थिती पळयली जाल्यार चड भंय दिसता. कारण थंय त्या भंयाची जाणीव जाल्या काय कितें तेंय कळना, आनी जाल्या जाल्यार ताजेर कितें करपाची कुवत आसा काय कितें तेंय कळना. आज तुम्ही तरी सांगात, कारण हो लढो तुम्ही सुरू केल्लो, इतली वर्सां चलयला, तुमकां ह्या सरकारा कडच्यान किती अपेक्षा आसा? ऑर्डर मेळ्ळे पळय, तांणी काम करूं नये म्हणून, पूण सरकार आडयनात कित्याक? ऑर्डर मेळ्ळे मरे, आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा, सरकार ताचो उपयोग करना. हय अशें जालें ना.
पण आतां अजून तांकां व्हायट पेपर एक गजाल व्हायट पेपर काडपाचो. दुसरी गजाल वायल्ड लायफ बोर्ड परमिशन तांकां जाय पडटा. आमी सामकें फोर्सफुली सांगूंक जाय की वायल्ड लायफ बोर्डान परमिशन तांकां दिवप ना. एनवायरमेंटल क्लियरन्स जाय. एनवायरमेंटल क्लियरन्स फॉर ड्रिंकींग वॉटर म्हणटा ते तांकां ते ड्रिंकींग वॉटर न्हय म्हणून प्रूव करपाक जाय. तांकां ते ड्रिंकींग वॉटर न्हय ह्यो जर गजाली प्रूव केल्यो आसत जाल्यार जाता. पूण त्या कामाक आमी सगळीं जाणां एक जावं जाय. हांगा गव्हर्मेंट ओपोजिशन अशें न म्हणटा सगळ्यांनी एक करून पूण हाची इनिशिएटीव ताणेंच घेवंक जाय चीफ मिनिस्टरान. हेड ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर. आमी ऑल पार्टी डेलिगेशन जे ओपोजिशन लिडर म्हणटा पळय किंवा ओपोजिशन म्हणटा त्या प्रमाणे ऑल पार्टी डेलिगेशन प्रायम मिनिस्टराक मेळूंक जाय. 2002 अशें एक ऑल पार्टी डेलिगेशन गेलें तेन्ना हांव काँग्रेसचे प्रेसिडेंट आशिल्ले. देन चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान तें व्हेल्लें. ताज्या नंतर 2010 गेले ऑल पार्टी तेन्ना मनमोहन सिंग. तेन्ना कितें जालां तें हांव नकळें बिकॉज आय वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इट. पूण आतां परतें जेन्ना 2019 गेलें तेन्ना आय वॉज अ पार्ट ऑफ इट. आणि आय वॉज होपफूल दॅट प्रकाश जावडेकर विल बी क्वायट हेल्पफूल सेन्सिटिव्ह आणि सेन्सिटिव्ह फॉर द इकॉलॉजी अँड एनवायरमेंट. इट प्रूव्ड रॉंग. आणि जो मनीस निसर्गा कडेन गद्दारी करता ताका निसर्ग भोगशिना. फायनल किशोर अपेक्षा कितें ह्या सरकारा कडच्यान? एक म्हणजे सरकारचे जर कृती पळयत म्हणजे ट्रिब्युनल सेटअप झाल्यानंतर सरकारान आपल्या पद्धतीने एक व्हडली टीम काढली. म्हणजे ऑलमोस्ट 45 एडवोकेटाची टीम. आतापर्यंत त्याचेर जवळजवळ 16 कोटी रुपया खर्च केला सरकारान. ऑफकोर्स त्या टीमीन अभ्यास केला आपल्या पद्धतीन त्याचे कायदेशीर बाजू सगळे केला त्याच्याबद्दल प्रश्न ना. पण त्याचो जो परिणाम आमकां दिसोंक जाय आसलो तो परिणाम दिसोंक ना. थर्डली ट्रिब्युनलाच्या 2015 खंय तरी इंटरीम स्टे दितकूच जो आमी कितें फेस्टिवल केलो अक्षरशः सत्कार सुद्धा म्हाका दिसता त्या टायमार एजीचो मुख्यमंत्र्याचे हस्ते पार्सेकराचे हस्ते सत्कार जालो. सगळ्या लोकांक दिसलें की आतां जालें आनी सत्कार बित्कार जालो म्हणजे आनी आतां कितें उरलां तर आनी कांयच उरोंक ना. मागीर परत पळयता जाल्यार परत म्हादयचो विशय वयर येवपाक लागलो. आतां तर सगळ्यांक क्लियर जाल्लेलें आहा. मॅडम सांगता तशी म्हादय बचाव अभियानाक थंय बरयल्लें आहा की तेंच्यांनी तें काम करूं नजा म्हणून. आनी तेंच्यांनी काम केल्लेले थंय फोटोय आसात. हे आमी आडोवंक कित्याक शकना. हो एक विशय जालो. दुसरो विशय पॉलिटिकली आमचें एकमत खंयच ना. आमी म्हादयचो विशयाचें आतां जाला कशें जेन्ना फर्स्ट ट्वीट प्रकाश जावडेकरान केलो की कर्नाटकाक एनवायरमेंट तो सुद्धा खोटो ट्वीट. ते एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवकूच नासलें ते फक्त लेटर दिल्लें. पूण अधिकृत आपल्या ट्विटा वयल्यान तो सांगता की कर्नाटका हॅज बीन ग्रांटेड एनवायरमेंट क्लियरन्स फॉर म्हादई म्हणून. म्हणजे कितलो बेजबाबदारपणा एक जबाबदार मंत्री करू शकता ते त्या ट्विटा वयल्यान दिसून येयलें. आनी आतां म्हाका अशें दिसून येता की एक म्हणजे प्रकाश जावडेकर एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा. दुसरो प्रल्हाद जोशी खाण मंत्री आसा. कर्नाटकाचे व्हडले मंत्री आयज केंद्रान आसात. आनी त्याच्या समोर आयज आमचो एकमेव म्हणटा तो मुख्यमंत्री आसा. कारण आमचो श्रीपाद नायक जो केंद्रीय आयुष मंत्री आहा तेका बाबड्याक म्हादयचें कांयच पडोंक ना अशें म्हाका दिसता. कारण म्हादयचेर तो कांय उलयना आनी तेची कांय प्रतिक्रिया ना. म्हाका दिसता म्हादयचो आतां येदें व्हडलें घडलें पूण खंय तरी खासदार येवन मुख्यमंत्र्याक मेळटा दोगांयची मिटींग जाता आनी बाबा आमी कितें करया दिल्लीक आपूण कितें करूं म्हाका अशें हांवें तरी आयकोंक ना. खंय ते खाजगीन खंय बसल्या जाल्यार म्हाका खबर ना. पण आमच्या पत्रकारा पर्यंत तरी अजून तसली मिटींग जाल्लेली म्हाका तरी दिसोंक ना. आय थिंक म्हाका हो दिसता हांव इतल्याचेर थांबता वेळ सोंपला. एकच मिनिट हांव सांगता. आमच्या बरोबर आमचें प्रिएम्बल आसा जस्टीस अँड इक्वॅलिटी. येस एब्सोल्युटली. आणि जेन्ना आमच्या बरोबर कॉन्स्टिट्यूशन आसा तेन्ना आमी कोणाक भिवंक जाय. ओके हांव इतल्याचेर थांबता. पण म्हाका दिसता एक गजाल सामकी म्हत्वाची जी सगळे पॅनलिस्टांनी मांडल्या आनी लोकांच्याय तकल्यांत गेला आसतली की इतलो सगळो बोवाळ चल्ला. कर्नाटकाचे मंत्री थंय फाटल्यान लागून कामां करून घेतात पण आमचे खासदार ताजेर कांयच उलयतना एक कडेन बसून कोणाकच दिसलें ना. सगळो दोश सद्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसा म्हणून ताजे रोख आनी रोश दोनूय ताजे वटेच्यान वतात. पण ताका एकट्याकय दोश दिवन कांय जावचें ना. कारण जे 3 खासदार आनी त्या 3 खासदारांतलो एक मंत्री जे ओग्गी बसल्यात तांकां ह्या गजालीचो अभ्यास ना काय ते कोणाक भिवन ओगी बसल्यात. म्हाका दिसता हो प्रश्न गोंयच्या प्रत्येक नागरिकान आपल्या खासदाराक विचारपाची वेळ आयल्या. कारण जर दिल्ली ह्यो गजाली घडटात जाल्यार तुमी कितें न्हिदो काडटात. म्हाका दिसता हाजें उत्तर ह्या खासदारांनी
कारण किशोरान बरें सांगलें आज मेरेन तिनूय खासदार उठून मुख्यमंत्र्या म्हऱ्यान वचून म्हादयच्या विशयाचेर बसले हें आमी आज मेरेन पळयलें ना. सो इतले तरी सेन्सिटिविटी आनी सिरियसनेस दवरात, कारण जर फाल्यां म्हादय गेली जाल्यार तुमची खासदारकेक आनी आमदारकेक कांय अर्थ उरचो ना आनी हांगा गोंया भितर जगपाकय कांय अर्थ उरचो ना. इतलें भान दवरून मातशें काम करचें इतलेंच मागता आनी थांबता. आयल्या इतली बरे तरेन विस्कटावणी केली आनी लोकां मुखार फॅक्ट्स दवरले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.